Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. राणेचो आजीव कॅबिनेटांचो हायकोर्टात आपूण 83 वर्सांचो वेंचणुकेक राविल्लो जाल्यार 5 वर्सांनी 88 वर्सांचो जातलो आशिल्लो। पिराय जाल्ल्यान राजकीय संन्यास घेवपाचो निर्णय घेतला। कसलेच सेटिंग ना म्हूण प्रतापसिंह राणेन हायकोर्टात एफिडेविटार जाप दिल्या। वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरल्यार कॅबिनेट दर्जो अशें सेटिंग जाला म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिशान याचिकेंत दावो केला। आपणे आजीव कॅबिनेट दर्जो मागूकूच ना, सरकारान स्वता जावन हो निर्णय घेतला। हायकोर्ट निर्णय दिता तो मान्य म्हूण सिनियर राणेचे एफिडेविट। आपणे राजकारणांतल्यान संन्यास घेवपाचो निर्णय आदींच घेतिल्लो। फाटल्या सप्टेंबरांत देवेंद्र फडणवीसा बरोबर भेट हो एक शिश्टाचाराचोच भाग आशिल्लो आनी कांयच ना। एडवोकेट आयरिश कोर्टाच्या मनान गरज नासतना दुबाव तयार करता असो दावोय सिनियर राणेन केलो। मजगतीं गोंय सरकारानूय हायकोर्टात एफिडेविट दिला। प्रतापसिंह राणेक दिल्लो हो मान, ताचे वावराची सन्मानजनक पावती। तशें करून घटनात्मक तरतुदीची गरज ना। खास राष्ट्रीय वा राज्य पुरस्कारा प्रमाणूच हो सन्मान तो नामनेच्या व्यक्तीक मेळूंक शकता अशें गोंय सरकारान एफिडेविटांत रजाव दिला। वेगवेगळ्या मळांनी योगदाना खातीर नागरिकांचो भोवमान करपाची खंय राज्यांत आदीं सावन प्रथा आसा। आयरिशान हायकोर्टाक घडणुकेचो पुराय न्याय दिला। तातूंत 21 सप्टेंबराक फडणवीस राणे बसका, 22 डिसेंबराक प्रतापसिंह राणे काँग्रेस उमेदवार म्हणून जाहीर जाल्लो। उपरांत उमेदवारी अर्ज भरपाचे आदले दिसा 27 जानेराक सिनियर राणे फाटीं सरलो, ताचो उल्लेख आसा। तशेंच कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय जातकीच ताचे खातीर लागपी ऑफिशियल गाडी रावंक घर, सरकारी खर्चान फुकट प्रवास, ताचे सेवेक 18 जाणांचो स्टाफ। तातूंत स्पेशल ड्युटीर 2 जाण, 1 सल्लागार, 1 अंडर सेक्रेटरी, 2 प्रायव्हेट सेक्रेटरी, 1 पर्सनल असिस्टंट, 3 ज्युनियर असिस्टंट, 2 कम्प्युटर कम टेलिफोन ऑपरेटर, 2 ड्रायव्हर आनी 4 मल्टीटास्किंग स्टाफाचो आस्पाव आसा। ह्या 18 जाणांच्या स्टाफा बरोबर तो रावता थंय सेवेक 2 पर्सनल सेक्युरिटी ऑफिसर आनी 5 पुलिसूय आसतले, आयरिशान दिश्ट दिलें। 25 एप्रिलाक जाल्ले सुनावणेक हायकोर्टान एडवोकेट आयरिश, राज्य सरकार आनी प्रतापसिंह राणेक अंतरीम थाकायेचेर युक्तिवादा खातीर जाप दिवंक वेळ दिल्लो। बुधवारा अंतरीम थाकायेचेर युक्तिवाद। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।